कॅन्डिडा आसता थिंगा रॅपीड फायर आसता एलिसन बाब तू खबर आहा सो रॅपीड फायर राउंड घेवपाक तुम्ही तयार आसा ओके रॅपीड फायर राउंड विथ आमचो बाब एलिसन देखून तयार आसा तयार आसा ओके तू कोता ती नोकरी वा काम तुका आवडटा कोणूय फ्रेंड तुजो फोन अनलॉक करूंक जाता ना ना गोर वो तुजी सर्वीस चूज कर गोर कसलें जेवण वा काण कांय नासतना तुज्यान रावंक जायना शीतकोडी ओके बजेटाचे बाबतीन तू कितलो बरो आसा जावं सांबाळूंक वो कोर्स कर जे तू उलयता ते कोणे आयकोंक जाय जाल्यार तू कोणा लागीं उलयतलो कोण तू कोडे उलयतलो ओके एक बरो कॉम्प्लिमेंट जो तुज्या जिवितान कसलोय जो तुका कोणेपणी दिला मामान दिला सदां कित म्हणून म्हळ्यार कित कोत तें दुसऱ्या म्हळ्यार बरो कर ओके तू खंय जल्मलो मारगांव ओके तुजी हॉलिडे डेस्टिनेशन खंयचें जरी तर तुका एक रिलॅक्स जावं जाल्यार मनाली ओके कसले तरेचे म्युजीक तुका चड आवडटा लव सॉंग्स पूण तू पॉलिटिकल सिंगर आसा लव सॉंग ना ना ते म्हाक म्हणून ओके आयकपा ओके निमाणे कांतार तुवें कसलें केलेलें निमाणे कांतार हांवें 8 जाणांचेर ओके आतां म्हणून दाखयलेलें पळय तें ओके एक मनीस जो तुका इन्स्पायर करता वा तुका उत्साहिता जावं तूं तेजे भाशेन जावपाक कोण फ्रांसीस देती ओके टॅक्नॉलॉजी आमकां बरी वो वायट बरी ओके तुज्या पोरमोणे तूं एक बरो मनीस वा फकाणां करपी त्या लोकांक सांगपाना ओके ये वर्ड कंप्लीट कर जेन्ना तूं गायता हांव डॅश जेन्ना हांव गायता तेन्ना हांव डॅश जेन्ना हांव गायता तेन्ना हांव डॅश ना केजी बाब तुकोडे कितें हा जेन्ना तूं गायता तेन्ना हांव जेन्ना हांव गायता तेन्ना काळजांतल्यान आनी जेजूक मनान धरून गायता सॉरी तू हेल्प केलो एनीवेज तू तेकोडे क्रॉस चेक करपाक वयता ओके ऑलरायट केजी बाब तुकोडे सुरवात करूया खंयची डिश वा कसलें जेवण रांदूंक तुका चड आवडटा पीस पुलाव ओके तुज्या पोरमोणे कितें गरजेचें सगळें ऑर्गनायज्ड आसूंक जाय वा बारीक बारीक वस्तूक चड अटेन्शन दिवपाक जाय ऑर्गनायज आसपाक जाय बीफ और चिकन बीफ एक वस्त जी तुका तुजी बदलूंक जाय ड्रिंक्स माशून कर ओके 5 उतरांनी तुजी वडवीक सांग 5 उतरां मुगे वडवीक आनी कांय ना हांव साद सिंपल उरलो लोकांक उलोवपाचें तुका जरी तर विचारलें जाल्यार तूं कितें सांगतलो ताचे वयर तेजेर एक बरो मनीस आनी सदां हेल्पफूल ओके तुका भुरगीं आसात हय ओके तुवें म्हटलेलें तुज्या आवडीचें कांतार खंयचें आयज पासून OCI ओके कित्याक लागून ती OCI कांतार हांवें रिसर्च करपाक म्हाका इंडियन एम्बसी वचोन OCI ऑफिसराक अपॉयंटमेंट घेवन 45 मिनट्स हांवें मिटींग केलेली ओके आनी ती तेश को अपॉयंटमेंट त्या सोंपेपणी कोणाक दिनाय तूं खबर आहा एम्बसी कॉन्सुलेटींग कामां ते कोणाक एंटरटेन कोन्नाय सो हांवें ताका थिंगा वन पोस्टर दाखोवन सगळें हें कोन्न म्हणजे यूट्यूब चॅनल बी दाखोवन हें कोन्न रिक्वेस्ट कोन्न हें कोन्न सगळें हांवें ताका ते रिसर्च हें कोन्न ते कांतार बरयलेलें बिकॉज इट इज वॉज व्हेरी सेन्सिटीव कित्याक आमी लोकां बरें गायताय आनी 10,000 20,000 व्ह्यूज जाल्यार आमी लोकांक कित्याक सांगपा जायना न्हू सो हय ओके केन्ना तूं कोणाय लागीं कसली बॅट जिखला हय जायत फाटी तुका दिसता ही सोसायटी सुदरता अशी ना ना आप क्वेश्चन करप फ्री वील तूं मानता हय ओके वडको नासलेल्या मनशांनी तुका कसो उगडास दवरूंक जाय असो तुका दिसता जो मनीस तुका वडको ना ताणी तुका कसो उगडास दवरपाचो म्हाका वडखना त्या मनशान म्हाका हूंय म्हाका मुगे युट्यूबाचेर बी कांतार चोयलें जाल्यार उगडास दवरपाक कित्याक तें म्हाका खबर ना न्ही ओके लोकल इलेक्शना वेळार तूं मत घालूंक वेता गोंय हा जाल्यार वयता ओके घरान जोरी तर तुजे पेट वा पालतू जनवार आसा तांच्या सांगाता तूं केन्ना पळय न्हिदता ना ना पॉलिटिक्स बरें वो वायट पॉलिटिक्स सारकें डेमोक्रेटीक वायज केलें जाल्यार पॉलिटिक्स बरें एलिसनाच्या तियात्राचें नांव कितें म्हजें माजोर म्हाकाच मेव क्वेश्चन मार्क गेलो हांवें तुका पयलीं तशें करून सांगला न्हू ओके बीजेपी वा काँग्रेस कोण हांव दोगांय घेना ऑलराइट वेल डन या